Sorvespora eklasteva Sasnak nomantuka Sorvespora eklasteva Sasnak nomantuka Sorvespora eklasteva Sasnak nomantuka Sorvespora eklasteva Sasnak nomantuka Tu orto tu podveda tu mojma soglatvanka tu orto tu podveda tu mojma soglatvanka Sorvespora eklasteva Sasnak nomantuka Sorvespora eklasteva Sasnak nomantuka Moro pridu ako sonsa Sulirucna tujic deva Ako sonsa suglirotna tujideva Sorvespora eklasteva Sasnak nomantuka Sorvespora eklasteva Sasnak nomantuka Tuja mora sorortolva Tuja moga amka sambar Tuja mora sorortolva Tuja moga amka sambar Sorvespora eklasteva Sasnak nomantuka Sorvespora eklasteva Sasnak nomantuka एकल्याच देवा सर्वेस्परा आमच्या तुका मान बहुमान दिवंक तुका नमस्कार करूंक तुजे सांगाता वेळ चारूंक हे सांजे तुज्या पांयाशी आमी आयल्या पवित्र संस्कारान आमचे पासत आजीर जाल्ल्या आमच्या देवा आमच्या सोम्या तुका नमस्कार आनी परनिपाट करूंक आमचे काळीज उगड आमकां फावो कर Lord, make us worthy to worship you and adore you this evening. You are the only one who deserves all glory, all adoration. And we glorify you and we thank you and praise you, Lord, as we come to your feet in the most blessed sacrament. And we believe, Lord, as we look at you in the most blessed sacrament, that you are truly present in the holy species of bread. तुझे नदर मारून दुनिया काळजान तावन ह्या वेळार आमी सोत मानता होय ह्या पवित्र संस्कारान जीवो जेजू आजीर आसा
म्हजे पासत तूं हाजीर जालें आनी सगलो म्हजो नमस्कार तुका फावो. सगलें म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजी चिंतना, म्हजे आवंडे तुका फावो. जसो हांव आसा तसोच तुका हांव ह्या वेळार नमस्कार करूंक सोदतां. As I am, Lord, I want to adore you and worship you. Make me worthy. Accept my adoration. Accept this one holy hour that I spend before you this evening. आमची मान बागावन दुनिया सगली खालती खाईन तुका हांव ह्या वेळार नमस्कार करता. देवाकडे सगळें जाता. Everything is possible with God. Yes, everything is possible with God. सगळें जाता देवाकडे. जे म्हज्यान चिंतूंक पासून जायना पूण जाची म्हाका आशा आसा तरूय म्हाका दुबाव आसा. सैमीक दोळ्यांनी जातलें अशें दिसना तें पासून देवाच्यान जाता. जें आमी सांडून उडयलां तें देवाच्यान परतून दिवंक जाता. God can restore all that we have lost by our sin, by our irresponsibility. आमचे बेजबाबदारेन जें आमी ओगडायलां तें ताच्यान परतून मेळोवन घेवंक जाता. जातून आमकां आडकोडी आसा. We have so many hindrances to achieve our goal. ते पासून देवाच्यान आमकां मेळोवन दिवंक जाता. विश्वास दवर, भावार्थ दवर, बी फर्म, थिराय सांबाळ. हें सगळें जाता फकत एकल्याच्यान. एकलोच देव तो आमचो. एकूच नांव मळबा खाला. Just one name below the heavens that can save, that can change things. Jesus. Jesus is the name above all names. सगळ्या नांवां परस वर्तें नांव जेजूचें. तुज्या तोंडार घे जेजू. Jesus. Jesus. I adore you and I worship you, Lord. You are my Lord and my God. Tu माझो देव, माझो सोनू. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious God, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word.
सगळे म्हजें तुका भेटयता. जे म्हाका समजना तेंय तुका भेटयता. जाची म्हाका भिरांत आसा, दुबाव आसा, तुका भेटयता. तुज्या पांयाशी दवरता. सगळी म्हजी भिरांत तुज्या पांयाशी दवरता. All my hesitation, my fears, my doubts, I bring to your feet, Lord. तुज्यान सगळें जाता. तुज्यान सगळें जाता. तुजे कडेन जायना म्हणलेलें कांयच ना. You can do all things. तुजे सोबे रावून जेजू, तुजे सोबे म्हज्यानूय सगळें करूंक जाता. I can do all things through Jesus Christ who gives me his strength. तुज्या सांगाता रावून म्हज्यान सगळें जाता. ह्या पासत तुका वाखाणटा, तुजी तुस्त गायता, तुजी वाखाणणी करता, हालेलुया म्हणटा. सर्वेस्परा ekliastewa Sasnak nomantuka Sarvespara ekliastewa Sasnak nomantuka. म्हजें जिवीत दुनिया तुजे मुखार मांडटा. ह्या तरणाट्याच्या जिवितांतल्यान म्हजेंय जिवीत तुजे मुखार दवरता. As this youth presents her life before you, Lord, in thanksgiving, in adoration, in worship, I too bring my life incidents before you. म्हज्या जिविताच्यो घडयो ह्या तरणाट्याच्या ह्या गितांतल्यान दुनिया तुज्या पांयाशी हांव दवरता. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Strong, but you needed proof. We saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Judges, please note the next contestant is Vanya Nunes.
the crying that you hear at night, it's not someone who's seen the light. It's a call and it's a broken Hallelujah. आर्गां तुका जेसू, दिनवास तुका, महिमा तुका. All praise to you, Lord, because you make everything possible for me. जें कितें अवघड तें तूं म्हाका सोंपें करून दिताय. जें कितें घडचेंच ना तें तुज्यान जाता, आनी जाचो बरवसो सुटलेलो आसा तें तूं नव्यान जिवाळ करताय. सगळे खालती खायेन दुनिया ह्या वेळार तुज्या पांयाशी आमी आसा. दुनिया म्हजें किरकोळपण हांव मानून घेता. I accept my wretchedness, Lord. I accept my weaknesses. I'm frail. You are strong. हांव असोक्त, पूण तुजे सवे हांव घट. ह्या पासत दुनिया आयज तुज्या पांयाशी अन्याळ आमी करता. बो करून ज्यो वस्तू आमकां सोतायतात, ज्यो घडण्यो आमचें मन घुसपागोंदळाक सांपडायतात, तुज्या पांयाशी दुनिया ह्या नियाळांतल्यान आमी हाडूंक सोदता. आमचें काळीज, आमचें मन आयकून घे. आनी जें कितें आमी ह्या वेळार उलोवचें नात, घडये तें आमकां उगडास पासून आयज ह्या वेळार येवचो ना. हें आमचें काळीज, मन, दुनिया तूं वळखून घे. You look deep into our hearts and our minds and our lives, Lord. And here we offer our reflection on our life, on the events that are taking place around us. Listen to our hearts, Lord. आमच्या काळजाक आयकून घे. दुनिया तुजे कडेन जायना तसलें कांयच ना. तुजे लागीं सगळें जाता. अंतरोडार नोकेत्रां धरून जमनीर मनशां व्हड व्हड दोंगर धरून
जमनीर मुयो देखून तुवें आपल्या मोगान रचले. काय बरी तुवें सृश्टी रचल्या. आनी ही सृश्टी सांबाळूंक तुवें मनशाक रचलें. आयज आमचे लागीं कंप्युटर आसात, स्मार्टफोन्स आसात, व्हड व्हड मिशिनां आसात. सगळें सोंपें जालां. पूण हें सगळें हे मनशाच्या गिन्यानाक लागून जालां. काय बरें हें गिन्यान तुवें आमकां दिलें. हो बेजो उजार करून मनशान सगळें स्मार्ट केलां. आयज आमची आत्ताची घडयाळां लेगून स्मार्ट जाल्या. पूण मनीस अजून स्मार्ट आसा काय? ह्या वेळार आमच्याच गोंयांत हो स्मार्ट मनीस आपलें गिन्यान उजार करिना. पूण पयशांक बुलोवन डेव्हलपमेंट हाडूंक सोदता. पयशांक बुलोवन टुरिजम गोंयांत हाडूंक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. आयज नावशी मरिनाची गरज आसा अशें मनीस उलयता. खरेंच थंय मरिना जाय काय? गोंयांत टुरिजम येताच म्हूण गोंयांत मरिनाच जायच काय? रिवर बेड्स हांचें ड्रेजिंग करून मरिना जायच काय? फिशींग कम्युनिटी नुस्तेकारांक माडोवन तांचो धंदो तांचो वावर चेपोवन मरिना जायच काय? गोंयांत टुरिजम आसा कित्याक आसा? गोंयचे सोबीतकायेक लागून आसा. हेच नदयेचें सोबीतकाय जरी तर आमी इबाडीत जाल्यार टुरिजम येतलें काय? नदयेंत पार्किंग करून थंय एन्जॉयमेंट आनी एंटरटेनमेंट हाडून न्हंयेंत जातलो कचरो आनी वॉटर पोल्युशन हाचें चिंतून तरी मनशाक नावशी मरिना जायच काय? तुवें दोनया आमकां काय बरें गिन्यान दिलां. पूण आयज ह्या गिन्यानाचो आमी फावो तो उजार करिना. ह्या गिन्यानाचो आमी फावो तो उपयोग करिना. टुरिजम आनी दुडवांचे आशेक लागून बिझनस जावचे खातीर आमी
आमी नाका जाल्लें कितेंय करूंक सोदता दुनिया आमचें मन उजवाडाय आयज हांव एक गोंयचो नागरीक जावन तशेंच एक तरणाटो जावन म्हज्या फुडाराक तुज्या पांयां लागीं येवन मागता आमचें गिन्यान उजवाडाय कारण तुजे कडेन जायना तसलें कांयच ना तूं बोर्थ तूं बोधवेदार तुजी मोहिमा सगळ्याक फांता तूं बोर्थ तूं बोधवेदार तुजी मोहिमा सगळ्याक फांता Me first. I, me, myself. Everything for me. This is nothing but pride. One of the most deadliest sins in today's world. It shows at its root that I don't want God. I am God. I don't care about others. I will do whatever I want that benefits only me. Pride. It's like a grain of wheat. When thrown into water, it swells. It keeps becoming big. But when you throw it into the fire, it just bursts. The opposite of pride, humility. It's like a grain of wheat thrown into the ground, and it goes deeper and deeper into the soil and dies. Only to come alive back again in heaven. So what do you want to do? It's time to swallow our pride and become humble once again. How do we do this? Humility.
take yourself seriously. Accept yourself for what you are. Give to others. And try to give it discreetly. Without making a big scene out of it. And pray to God, which is the most important step. Ask Him for forgiveness. Ask Him to forgive your sins. Ask Him to help you to become humble again. To erase all the bad things you have done because of your pride. And believe, because everything is possible with God. तुझ्या बोळान सगळे दौरता, तुझ्या मोगान आमकां सांबाळ, तुझ्या बोळान सुगोट दौरता, तुझ्या मोगान आमकां सांबाळ. दुनिया तुझे मुखार आमी सगळीं किरकोळ, तरूय आमची गोरवी मान आमी जेन्ना उबारता, आमच्यान सगळें जाता जाल्ल्या भशेन आमी करता, देवाची आमकां गरज नासलेल्या भशेन करता, तेन्ना तूं तुजो संदेश आमकां दिताय. इजेकिएल प्रवाद्या वरवीं तूं खेरीत भाशेन उलयलाय. हो इजेकिएल प्रवाद्याचो संदेश ह्या वेळार आमी आमच्या मनान हाडटा. तुवें उलयल्लीं उतरां आमकां समाजीक नीत सांबाळूंक आपयतात. खालती जावंक आमकां आपयता. तुवें आमकां रोचल्यात हाचो हेतू आमकां दाखयता. ह्या वेळार आमची नदर घालूंक आनी आमचें मन उजवाडावंक आमकां आदार दी. If you were a praying mantis, it would be socially acceptable to devour your mate. And if you're a honey badger, you have no regard for other animals. You don't care. If you're a panda with twins, it's normal to abandon one to take care of the other. But if humans do any of these things, we would call it wrong, unfair, or unjust. Yeah, why is that? Why do humans care so much about justice? Well, the Bible has a fascinating response to that question. On page 1, humans are set apart from all other creatures as the image of God. Yeah, God's representatives who rule the world by his definition of good and evil. And this identity, it's the bedrock of the Bible's view of justice. All humans are equal before God and have the right to be treated with dignity and fairness no matter who you are. And that would be nice if we all did that. But
we know how the world really works. And the Bible addresses that too. It shows how we are constantly redefining good and evil to our own advantage at the expense of others. Yeah, self-preservation. And the weaker someone is, the easier it is to take advantage of them. And so in the biblical story, we see this happening on a personal level, but also in families, and then in communities, and in whole civilizations that create injustice, especially towards the vulnerable. But the story doesn't end there. Out of this whole mess, God chose a man named Abraham to start a new kind of family. Specifically, Abraham was to teach his family to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Yeah, doing righteousness, that's a Bible word I don't really use, but what comes to mind is being a good person. But what does that even mean, being good? The biblical Hebrew word for righteousness is tzedakah, and it's more specific. It's an ethical standard that refers to right relationships between people. It's about treating others as the image of God, With the God-given dignity they deserve. And this word justice, it's the Hebrew word mishpat. It can refer to retributive justice. Like if I steal something, I pay the consequences. Exactly. Yet most often in the Bible, mishpat refers to restorative justice. It means going a step further, actually seeking out vulnerable people who are being taken advantage of and helping them. Yeah, some people call this charity. But mishpat involves way more. It means taking steps to advocate for the vulnerable and changing social structures to prevent injustice. So justice and righteousness are about a radical, selfless way of life. Yeah, and you find this idea all over the Bible. Like here, in the book of Proverbs, what does it mean to bring about just righteousness? Open your mouth for those who can't speak for themselves. And what do these words mean for the prophets, like Jeremiah? Rescue the disadvantaged, and don't tolerate oppression or violence against the immigrant, the orphan, and the widow. And like here, look in the book of Psalms. The Lord God upholds justice for the oppressed, gives food to the hungry, and sets the prisoner free. But he thwarts the way of the wicked. Whoa, he thwarts the wicked? Yeah, in Hebrew, the word wicked is rasha. It means guilty or in the wrong. It refers to someone who mistreats another human, ignoring their dignity as an image of God. So justice and righteousness is a big deal to God. Yes, it's what Abraham's family, the Israelites, were to be all about. They ended up as immigrant slaves being oppressed unjustly in Egypt. And so God confronted Egypt's evil, declaring them to be rasha, guilty of injustice. And so he rescued Israel. But the tragic irony of the Old Testament story is that these redeemed people went on to commit the same acts of injustice against the vulnerable. And so God sent prophets who declared Israel guilty. But they weren't the only ones. There's injustice everywhere. Yeah, some people actively perpetrate injustice. Others receive benefits or privileges from unjust social structures they take for granted. And sadly, history has shown that when the oppressed gain power, they often become oppressors themselves. So we all participate in injustice, actively or passively, even unintentionally. We're all the guilty ones. And so this is the surprising message of the biblical story. God's response to humanity's legacy of injustice is to give us a gift, the life of Jesus. He did righteousness and justice, and yet he died on behalf of the guilty. But then God declared Jesus to be the righteous one when he rose from the dead. And so now Jesus offers his life to the guilty so that they too can be declared righteous before God, not because of anything they've done, but because of what Jesus did for them. The earliest followers of Jesus experienced this righteousness from God, not just as a new status, but as a power that changed their lives and compelled them to act in surprising new ways. Yeah, if God declared someone righteous when they didn't deserve it, the only reasonable response is to go and seek righteousness and justice for others. This is a radical way of life, and it's not always convenient or easy. It's courageously making other people's problems my problems. This is what Jesus meant by loving your neighbor as yourself. It's about a lifetime commitment fueled by the words of the ancient prophet Micah. God has told you, humans, what is good, and what the Lord requires of you is to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God.
Hey, this is John and Tim from the Bible Project. Thanks for watching this video. This was a theme video where we take one biblical... देवा कडेन सगळें जाता. Everything is possible with God, but only through us. ह्या संवसारान जियेता तेन्ना आमी सगल्यांनी ओनीत भोगला आसतली. व दुसरे सवे आमी ओनीत जाले आसतल्यो. आमच्याच फायद्याक लागून, आमच्याच गिरेस्कायाक लागून, आमचेच फामिलीक लागून, वो म्हाकाच लागून हांव हे संवसारान जियेता काय? आयज जायते ओनीत आमी आमचे सृश्टी सोवें पडयता. जायते ओनीत आमी आमच्या गोंयकार भावा भयण्याचेर आमी पडयता. मनीस आपणाच्याच फायद्याक लागून आयज सृश्टी इबाडूंक फुडें सरला. गोडीतें जावं बिजनस, फायदो एकल्याक, लुकसाण सगल्याक. आयज आमच्या गोंयांत आनी गोंयचे भोंवतणी जायते प्रोजेक्ट उप्रासल्यात. आमी ह्या लॉकडावनान घरांत भितर आसतना जायत्या प्रोजेक्टाक परमिशन मेळ्ळें. रातचे राती कोणाक कळो नासतना तातूंतलो एक मेजर पोर्ट्स बील. हातून गोंयकाराक वो गोंयाक कसलो फायदो काय? फायदो कांयच ना. इबाड जातलो तो गोंयचे सृश्टीचो, गोंयच्या लोकांचो, गरीब लोकांचो. लुकसाण फकत गोंयकाराचें. सेंट्रलांसान ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन मेळ्ळें. लुकसाण आमच्या गोंयच्या खारव्यांक, फिशरमॅन्स. फायदो दुसरे स्टेटीक. भायर सान कोल ह्या पोर्टार हाडटले. तो गोंयच्यानसान कर्नाटका भितर सोदतलो. गोंयकारांक कितें मेवतलें? कांयच न्हू, बोगोर पोल्युशन. गोंयकाराचें जिवीत बिगडतलें. हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी जायते प्रॉब्लम्स फुडें सरतल्यो. तशेंच नावशी प्रोजेक्ट. टुरिजमाच्या नांवान आपली बोल्सां भरूंक बिझनेसमॅन जायते करता आनी जायते करीत वेतलो. गोंयकारान एकवटान फुडें सरून ही नीट हाडना जाल्यार गोंयकार बुडटलो.
सरकार आमकां सपोर्ट करूं वो करनाका एकवटान फुडें सरूंक हे उणीत आमचे वयले आमीच पयस करूंक जाता आनी आयज जायतो लोक सगळे गोंयकार हाचे आड आपलो ताळो उबारता आनी हें पळोवन सरकार अशें म्हणूंक पावला हे ताडे गोंयचे न्हू हे ताडे गोंयकाराचे न्हू पूण भायर तावन एक्टिविस्ट हाय ते बोवाड करता पूण ही उणीत पयस करूंक आमी वावरूत रावतले तुज्या सादारण जेजू ह्या संवसाराचे उणीत पयस करूंक तूं आमकां आदार दी आनी हें गोंय सांबाळूंक ही सृश्टी सांबाळूंक तुजेच बोड आमकां फावो कर दुनिया तुझे काकुती बगोर तुझे कुरपे बगोर आमच्यान कांयच जायना पूण तुझे सवे आमच्यान सगळें जाता तुजी काकलूत आमकां दी बो करून जे कोण चुकल्यात तांकां तुजी काकलूत दी बोगोस आमकां जे कोण ओग्गी आसात तांकां तुजी काकलूत दी तुजी घोटाय दी चुरचुरे आमचे कोर कित्याक तुज्यान सगळें जाता आमी हार मानली जाल्यारूय तुज्यान तें जैत करून दिवंक जाता आमकां मजबूत कर जेजू सगळ्यांक बो करून जे कोण भियेल्ले आसात भिवकुरे जाल्ले आसात आमकां तुजी काकलूत दी आमचे चुरचुरे कोर तुजी मोसो आमकां मागता तुजी काकलूत आमकां तूं दी तुजी मोसो आमकां मागता तुजी काकलूत आमकां तूं दी सर्वेस्परा एकदाच Sasnak noma tuka Sorvespora ekdas tema Sasnak noma tuka तुझे उतर दुनिया आमकां घोटाय दिता तुझे उतर आमकां निठायेर हाडटा तुझे उतर जे आमच्यान जायना ते पासून आमकां करूंक शिकयता नवी दिशा नवो उजवाड दिता तुझे उतर जेजू ह्या वेळार आमच्या कानार सादय आमकां तुजो हात लाय आमकां तुजी कृपा दी Good Master, what good things shall I do that I may have eternal life? Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Which? Thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother. And thou shalt love thy neighbor as thyself. All these things I have kept from my youth up. What lack I yet? One thing thou lackest. Thou wilt be perfect. Go,
and so that thou hast. Give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, and follow me. Verily I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Who then can be saved? With men this is impossible, but with God all things are possible. What is man that you care for him? What is man that you care for him? Mortal man that you keep in mind. मुनीस कितें गा देवा, तूं ताचीतली निगा घेता. कित्याक जायत तूं सगळ्या संवसारांत जोण एकल्या मनशाचेर नदर दवरताय. With God everything is possible. And man thought that he could do and become God. आखी सृश्टीचो तुवें ताका अधिकार दिलाय. दोनीपण तुजें, पूण मनशाक तुवें अधिकार दिलाय. तरी पूण मनीस आपूण दोनी म्हूण समजता. Mortal man that you keep him in mind. आज ना जाल्यार फाल्यां ओ मनीस ओ संवसार ही सृश्टी सोडून वेतलो, तरी पूण आपूण दोनी म्हूण समजता, तुका विसरता. Yet you have made him little less than a God. तुवें ताका तुज्या सारको रुचलाय खरो, पूण तुवें ताका दोनीपण दिवंक ना, अधिकार दिलाय. सगळे ह्या सृश्टीन जाता, घडटा, चलता आनी आमकां दिसता तें सगळें तुजे तावन येता. हाका लागून तुजें सगळें आमकां मेळटा. आमी निराशे जाता तेन्ना, आमी खुशाल आसा तेन्ना, आमी घडीक भोंवता तेन्ना, आमी घडी दुसऱ्यांचेर आमचो अधिकार येजमानपण चलयता तेन्ना, आमी घडीक कितें उत्पन्न करता तेन्ना, आमी घडीक आमच्याच विज्ञाना वरवीं नव्यो नव्यो वस्तू आमी करता तेन्ना सगळें तुजें तान येता. तरी पोत्यान आमी विसरता तूं दोनी म्हूण. तरी पोत्यान आमी विसरता सगळें तुजे कडेन जाता. तुजी शक्ती सायबा, आमकां तूं सांबाळटा. आमकां तूं सायबा दर दिसाक, दर घडये खिणा खिणास तूं आमकां सायबा पळयता. आनी जोण एकल्याक आमकां तुजो मोग, तुजो आदार आनी तुजो सहकार तूं ही सृश्टी अदीक आनी अदीक उत्पन्न करूंक, ती सुदारूंक, ती बरे तरेन सांबाळूंक आमकां तूं आदार दिताय. And that's why we say that you are God. That's why we say everything is possible with you. There is, the word negative is not there with you. No is not there with you. It's always yes. आज आमी घडीक आमकां विचार, कितले वेळार, खंयच्या वेळार, खंयचे घडयेक हांवें म्हाकाच धोनी म्हणून ह्या वस्तूचेर हांवें अदीक अधिकार चलयला काय. How many times I have considered myself as owner of everything?
as Lord or Master over things, when nothing belongs to me, everything is coming from the Creator. कितले पावटी गुडेक म्हाका देवान दुसऱ्यांचो आदार सहकार दिला तेन्ना हांवें अधिकार बऱ्या मनान चलोवचे बदलेक हांवें जुलूमशाही केल्या काय. कितले पावटी म्हाका दुसऱ्यांची सेवा करूंक तुवें आदार दिला तेन्ना, बऱ्यो सवलत्यो दिल्यात तेन्ना ताचो दुरुपयोग हांवें केला जाय. सेवा करचे बरोस हांवें सेवा घेतल्या. Maybe mortal man that you keep him in mind, yet you have made him little less than yourself, little less than God himself. And that's the beauty. Finally, because you are the one who reigns over everything. Visottam Gayami, that everything is possible with God, that He is the one who leads us, that He is the one who guides us, that He is the one who protects us, and He will do it always because He loves us. He cares for us. He keeps us in His mind. He wants to assure us that we are His. And that's why He says, with me everything is possible. Without me you can do nothing. Moro pritum ako संसार सगळी रचना तुझी देवा. Moro pritum ako संसार सगळी रचना तुझीच देवा. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सर्वेस्परा देवा. सासनात सासनात नोमान तुका, सर्वेस्परा एकल्याच देवा. सासनात सासनात नोमान तुका. देवाच्यान जायना तसलें कितेंच ना. देवा कडेन सगळें जाता. एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड. दुनिया आमचो भावार्थ वाडय. खरेंच तुज्यान सगळें जाता म्हूण आमकां शिकय. विस्वास धरूंक आमकां मजबूत कर. भोव करून ज्यो वस्तू आमच्या लागीं घडना, जें जातलें अशें आमकां दिसना, आमी बरवसो सोडला, तें तुज्या हातान घे. दुनिया ह्या वेळार आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरता. ती तूं दयेन आयक. भोव करून जें कितें आमचे लागीं घडना तें तुज्या पांयाशी दवरता. जी महामारी आमकां सतायता ती काडून उडोवंक आमच्यान जायना. अकस्मात आमी इन्फेक्टेड जावंक वा पॉझिटिव्ह जावंक आमच्यान आडावंकूच जायना. आनी भोव करून ह्या दिसांनी सगळे प्रिकॉशन्स घेतल्या उपरांत पासून अकस्मात यू आर पॉझिटिव्ह म्हणून येता. तुज्या हातान घालता हांव दुनिया. आमच्यान जायना, आमकां समजना. ताचें सोल्युशन तुज्या हातान आसा. तुवें दिल्या बगोर तें आमकां मेळचें ना. वी वील नॉट गेट द सोल्युशन टील यू गिव इट टू अस, बिकॉज इट इज ओनली विथ यू लॉर्ड. मागता तुजे लागीं खालतीकायेन दी आमकां. Give it to us, Lord. By your mercy, you give us
we your children ask you. दुनिया केरीत भाशेन तुज्या पांयाशी दवरता हांव आमी आयच्या दिसाक जे घोराबे तुटूंक पावलेले आसा. The families that are on the verge of breakdown, तुज्यान जाता हे घोराबे सांबाळूंक. भोव करून जे घोराबे तुटूंक पावल्यात, घोव बायल वेगवेगळे वाटेन वचूंक सोदतात, तुज्यान दुनिया तांकां एकठांय सांबाळूंक जाता. हे घोराबे तुटपाचे तुज्यान वाटावंक जाता. भुरग्यांचो फुडार तुज्यान सांबाळूंक जाता. दुनिया, डू इट फॉर अस. सेव द फॅमिलीज फ्रॉम ब्रेकिंग अवे. तुज्या मोगान तांकां घोट कर. तांचे घाय पेकय, तांचो राग निवय. नव्यान बांदून काड तांकां. समाजीक मोडारूय दुनिया आमच्यान जायना. आयचो समाज तुटत फुटत मोडत वेता. प्रमाणीकपण उणें जायत वेता. खंयच्यान तावन देंवचार भितर सरला समजना. दादागिरी जायती चल्लेली आसा. आमच्यान जायना. आमी कितलें उलयल्यार कोण आयकना. सारकें आसा तें सांगल्यार कोणाक बरें दिसना. आमच्यान जायना दुनिया, पूण तुज्यान जाता. कित्याक तुजे कडेन जायना तसलें कांयच ना. तुजे कडेन सगळें जाता. And we believe, Lord, yes, that you are the one who can do. And we offer ourselves as instruments. आमी तुजी हातयारां, ही हातयारां वापरून तुका जाय तें कर. सगळे खालतिकायेन दुनिया तुजे लागीं आमी मागता. आमी आमकांच आजीर करता. तुजी भुरगीं आमी. पूण ह्या सगळ्या वायटांतले, ह्या सगळ्या गर्वांतले आमकां निवार. ह्या गर्वाक लागून जितलें वायट, भोव करून जे कोण गरीब आसात, ल्हान आसात, वल्नरेबल आसात, तांकां दुनिया तूं सांबाळ. आमकां राख. आनी जे कोण गर्वान आसात तांचें मन बदल. तांच्या मनाक हात लाय. तांच्या काळजाक ह्या वेळार दुनिया तूं हात लाय. तांचे निर्णय दुनिया बदल. चुकीचे निर्णय आसात ते सोडून दिवंक खरे आनी बरे निर्णय, देवीक निर्णय घेवंक तांच्या मनान घाल. जेजू, आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्यान जायना, तुज्यान जाता दुनिया. येस लॉर्ड, यू कॅन. एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ यू. वी कॅनॉट डू, लॉर्ड, but you can change things for us. You can change this world, Lord. We offer ourselves in humility before you, Lord. आमी आमकांच तुज्या हातान घालता. तूं कर. आमचे पासत तूं कर. You fight for us. We cannot fight back. We have no power, Lord. You have all the power. You fight for us. We believe. आमी सत मानता तूं आमचे पासत झुजता. ह्या सगळे प्रश्न आमच्या दुनिया तुज्या मुखार घालून तुज्यान जाता म्हूण विश्वास धरून तुजे लागीं मागता. डू इट फॉर अस. आमचे पासत कर. आनी सगळी आमची मागणी तुज्या पांयाशी दवरता. जितल्याय जाणांनी आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगलां, जितल्याय जाणांनी उगडास केला म्हजे पासत माग, प्लीज प्रे फॉर मी, ह्या सगळ्या पासत दुनिया ह्या वेळार आमी मागता. सगळ्यांक तुजो हात लाय. तुजी भुरगीं आमी,
जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान बापा तुका आमी उलो मारता खालतीकायेन विस्वासान आमकां तुज्या गोपान घे. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं बोवार्ता, तूं बोधवेदाय, तुजी मोहिमा सगळ्याक वाखा. तूं बोवार्ता, तूं बोधवेदाय, तुजी मोहिमा सगळ्याक वाखा. बापी तूं आको संवसार सगळी रचना तुजी सेवा. पळोवपी तूं आको संवसार सगळी रचना तुजी सेवा. तुज्याच बळान सोगोड धरता, तुज्याच मोगान आमकां सांबाळ. तुज्या बळान सोगोड धरता, तुज्या मोगान आमकां सांबाळ. तुजो मोजत आमी मागता, तुजी काकूट आमकां तूं दी. तुजी मोजत आमी मागता, तुजी काकूट आमकां तूं दी. सर्वेस्परा एकटा सेवा तुका. सर्वेस्परा एकटा सेवा तुका. सर्वेस्परा एकटा सेवा tuka. सर्वेस्परा एकटा सेवा सस्ना नोमा तुका. सर्वेस्परा एकल्या सेवा Sasnak noma tuka. सर्वेस्परा एकल्या सेवा Sasnak noma tuka. सर्वेस्परा एकल्या सेवा Sasnak noma tuka. सर्वेस्परा एकल्या सेवा Sasnak noman tuka. सर्वेस्परा एकल्या सेवा Sasnak noman tuka. सर्वेस्परा एकल्या सेवा Sasnak noman tuka.